तें जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणून आमकां बापाचो आदार मागुया. आमचे बापा आसोगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा आयच्या दिसा आमकां सोर वायटांतली निवार. दया करून हे जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट का आनी तुजी कुशी पोरमोणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान कुशलकायेन जेजूची शांती वांटुया. आमचे जिविताचे कोश्टी यात्रेंत आपलो सांगात आमकां करूंक येता तो जेजू हो पळय आसा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबाकी. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Thank you. Catholic धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुम्याव व क्रिस्त प्रसाद घेवंक फुडें सरूं येता. La
आमचे दोळे आतां बंद करुया. आमचे भितर आतां जेजू आसा, आमी ताका शेवला, तर ताचे लागीं आमी उलोवया. मोगळा जेजू, आमी तुका आर्गां दिता ह्या वेळार तुमी आमच्या काळजांत आयल्या म्हूण. तूं हांगा सदांच विराट करूंक आमकां राख आनी सांबाळ. वय मोगळा जेजू, आमकां तुजी गरज आसा. आमकां पेकवण्याची गरज आसा, आत्म्याची, कुडीची, मोनाची. केरीत भाशेन आमी फादर जुआंव कोलासो आनी ऑल्टराचेर आसात आमच्या पाद्री भावां पासतूय मागता. तशेंच आमी आमच्या खोयर पासत मागता आनी हांगा माटवान जमलेल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणी पासत मागता. आमच्या मनांतली सगळीं कितें गरजी आसा, कितें गरज आसा तें आमी जेजू फुड्यान दवरुया. Dear Lord Jesus, we thank you for coming into our hearts today. We ask you to always remain with us. Give us the healing, both of body, mind and spirit. May we be your instruments to reach out to those in need. Thank you, Lord Jesus. उभी राहूया. प्रार्थुया. सुम्याची येशू क्रिस्ता, कुर्सारून कोळटना तुवें बापाक भेटयलेल्या तुज्या पवित्र कुडी रोगतान तुवें आमकां पोसलें आनी तुज्या कुर्सातान उपसोतेल्या देवीक जिवान आमकां भरलें. तशेंच कुर्सा वरवीं वैभवीपणो जिवंतपणान तुज्या सांगाता आमकां एक एकल्याक पावय म्हूण आमी तुजे लागीं खालतिकायेन मागता जेजू. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पोदवेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद व्हरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचेर तुमचे दोळे लावन बरोवशान जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा.